दर वर्सा आश्विन महिन्यातल्या शुक्ल पक्षाच्या 10व्या तिथीक दसरो मनयतात. या दिसा देवी दुर्गेच्या मूर्तेचे विसर्जन, अपराजिता देवीची पूजा, शमी पूजा आणि रावण दहन करतात. दसरो 3.5 मुहूर्तांमधलो एक मुहूर्त आशिल्लो पवित्र सण म्हण मानतात. पौराणिक कथेप्रमाण हे दिसा दुर्गा देवीन चंडिकेचे रूप धारण करून महिषासूर नावाच्या राक्षसाचो वध केल्लो. तशेंच रावणा वांगडा युद्ध करपा पयलीं रामान ताच्या शस्त्राची पूजा केल्ली. आजून मेरेन ही परंपरा दर एका घरात तिगोवन दवरल्या, देखून शस्त्रपूजा करतात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.